जेन्ना कल्चरल जिनोसाइड जाता तेन्ना स्टेट आनी तेंचे लोक काबार जाता. सेम कल्चरल जिनोसाइड गोंयचेर जायत आसा, हेचेर कोण उलयनात. थोड्यांक दिसता आपूण हेचेर उलयलो जाल्यार आपूण एंटी इंडियन आपणाक टॅग पडटलो. सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थोडे आसा ते ह्या गजालीचेर केन्नाच उलयना, कित्याक तांकां दिसता की हे उलयले जाल्यार तांकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन टॅग लागतलो आनी ताका लागून ते भिवन हे हेचेर भाश्य करिना नाजाल्यार तेचेर डिबेट करिना. तेंचे जशे बील आसा तशे सिमिलर बील आमचे आसा. आता तितून लोकल रेजिडेंट म्हटल्यार कोण 1932 हे सगळ्यांक कळपाक जाय की झारखंडात 75% रिजर्वेशन आपल्या लोकलांक दवरला. आमचे हे जे बील आसा त्या पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन बील लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता, हे बील असेंब्लीत परते येतले. हे जे झारखंडात गेला तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता. थंयसर बीजेपीचे एमएलए आसा तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता की तुमी दाखोवन दिले की तुमी कशे तुमच्या स्टेटीक लागून तुमच्या जमनीक लागून तुमी थंयसर आसा आणि गोंयचे आमचे जे कशे आमचे जे आमदार आसा नाल्यार गोंयचो जो गव्हर्नमेंट आसा तो कसो एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आसा, एंटी गोवन आसा हे तुमी प्रूव्ह केले. आणि जर या बीजेपीक दिसता, जर प्रमोद सावंताक दिसता नाल्यार लॉ मिनिस्टर तो कोण तो बोवाळ मारतालो काब्राल, ते काब्रालाक जर दिसता की आमचे बील अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आहा म्हणून जाल्यार काब्रालान प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आणि हे बील एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन आहा म्हणून त्यांनी प्रूव्ह करचे. लोकांक तुम्ही पिशान काडना, गोंयकारांक तुम्ही भिकेक लायल्यात, गोंयकारांक तुम्ही उपाशी उडयल्यात, पूण गोंयकारांक लागून आमी झगड्यात रावतले. आमकां आनी शक्ती मेळ्ळ्या, आमकां आनी ताकद मेळ्ळ्या. आम्ही ऑलरेडी सीएमाच्या पीए कडे उलयल्ले आसा, झारखंडाच्या सीएमाच्या पीए कडे उलयल्ले आसा. आमकां जेन्ना अपॉइंटमेंट मेळटली, आमकां जेन्ना टायम मेळटलो तेन्ना आमी तेंच्या कडेन वयतले, हे बील डिस्कस करतले, तेंची पॉलिसी डिस्कस करतले आणि 100% थंयच्यान कितें तरी पॉझिटिव्ह शिकून येतले. आणि आमच्याय बिलान जर कितें दुरुस्ती करपाक जाय, आमच्याय बिलान जर कितें चेंजीस करपाक जाय, जर तेंच्या कडल्यान आमकां कितें इनपूट येता आमचे बील स्ट्रॉंग करपाक जाल्यार 100% आमी ते घेतले.